सर्वे जनांक कोंकणी काण्याक स्वागत. मेगेल नाव वंदना राव. हांव मस्त काणी पुरा आशिल्ली तसले आमगेल कोंकणी भाशेर सांगचे खातीर हांगा आयल्या. आयची दिसाक केलव काणी तेनाली रामाल आसा. तेनाली राम म्हणली कुडले आमकां उडगास जेवचे हास्य तेगेले जाल्यार तागेले बुद्धिवंती कितले आशिल्ले म्हणजे ताण करची उपायान कळत आशिल्ले. सुरवेक आमी ताणें चोराक धोंडयिल्ली काणी पळोवया. एक पंता विजयनगरा ಬಗ್ಗೆ सांगूका म्हणल्यार फुडली कालांतू आतां आमी कशी तरकारी पुरा गुड्डी घालून विकता की तशीची ते दाणा बंगार मुत्तू रत्न पुरा नमुनेचे वज्र वैडूर्य पुरा गुड्डी घालून विकता आशिल्ली ती म्हणटाची. त्या नमून आशिल्ले तसले साम्राज्यांतू एक चोर नाशिल्ली ती जल्लारी ग्राचार वायट जत्तना म्हणटात नवे तशी एक 4-5 चोर विंगड राज्यातकून थंय येवन हंपींत येवन सेरवलीं ती. ते गांवां आशिल्ले कोतवालाक मस्त मातून सूर जाल्ले. तांगेल बग्गे मस्त जनान येवन दूर दाखल केले की आमगेल घरांत हें चोरी जाल्ले आमगेल घरा हें चोरी जाल्ले. इतले ताय नातील तसल चोरी आतां कशी सूर जाल्ले म्हणून कोतवाला मातून सूर जाल्ले. तो कशी पुणी करून हे चोरांक धरका म्हूण सांगून घेवन रात्री पुरा गस्त सूर केलो. कसं केल्यारू ताका चोर मेळना ती. मागीर कसं करचें म्हूण आलोचन करता आसतना ताका उडगास जाता. हांव इत्या तेनाली रामाला वचून सहाय घेवच्या नज म्हूण सांगून घेवन तो सीदा वचून घेवन तेनाली रामाला उलयता. तेनाली रामाला सांगता पळय अशें जत्तस कसं करचें म्हूण म्हाका कळटना म्हाका तूं तुजी सहाय करका म्हूण सांगून ताका तेनाली राम म्हणटा तितले वे जायत म्हाका 1-2 दिसाचे गडूव दी हांव तुका सहाय करता म्हूण जायत म्हूण सांगून कोतवाल वता. ते जाण कसं करता तेनाली राम घरकड येवन आलोचन करता आतां कशी धरची हें चोरांक म्हूण सांगून घेवन मागीर तो कसं करता आलोचन करून गांव सगळे उलोवचा सूर करता की एकल्याला सांगलारी ते विशय आनेकल्याला वता एकल्याला सांगला आनेकल्याला तशीची गांवभर जात म्हणजे ताका गोत आशिल्लें. तो वचून ते मनशाला वचून सांगता की पळय म्हगे लागीं ह्या नमुने वज्र वैडूर्य आसा बंगारांनी आसा जाल्यार आतां हंपीन तूं चोराल काट सूर जाला खंय नवें कसं करचें म्हूण कळटना ताजे खातीर कशी पुणी करून तें निप्पन दवरका म्हूण लेखता आसा. कितलें आलोचन केल्यारू म्हाका खंयचे उपाय मेळटना तुमकां कोणाक खंयचे उपाय मेळ्ळा म्हाका तिळसियाची म्हूण सांगून ते जाण तांणी पुरा हां जायत म्हणटाची. तशी एकल्याल मुखांतर म्हूण सांगून सगळे गांवां कळटा की तेनाली रामा लागीं मस्त दुड्डू बंगारांनी आसा म्हूण सांगून ते विशयू हाका चोरांक कळटा. तांणी लेखता ती आमी हे सांजन घरा वचून येवन थोडे बंगार चोरची बदलाक तेनाली रामाल घराकची वचे आमी थंय वचून चोरी करया म्हूण सांगून ते आलोचन करून तांणी ते दीस राती कसं करताची तेनाली रामा घरा मागशी आशिल्ले तसले केळे तोटा भितर येवन निपून बसताची. तो रात्री जेवणांनी जाता तेनाली रामा येता भायर येवन हात धुवचा येतना ताका कसं की शब्द आयकता म्हूण सांगून तो चम पळयतना ताका कळटा की चोर पुरो थंय आयल्यान ती म्हूण सांगून तो कसं करता कुडले थंय हात धुवची राब्बोन तागेले बायलेक थंय तुकून होडान आपयता ए लक्ष्मी आयक गो पळय चोर केदान येता म्हूण सांगू जायना ते बंगार वज्र वैडूर्य कसं दुड्ड पुरो आस पळय ते पुरो ते व्हड रुक्का पेटी भितर घाली हांव आतां आयलो आमकां कोणीय सहाय करची दिसना म्हाका एक उपाय आयला की ते पुरो बंगरान हाजे भितर घालून रुक्का पेटी भितर घालून ते हाण आमी बांयंत भितर घालून सोडया म्हूण सांगून तो थंय तुकून वता. चोर रक्ताची स्वल्प वेळान कसं जाता तेनाली राम आनी तागेले बायल एक व्हड रुक्का पेटी लोकोन घेवन येताची हाण ते बांयसला हाडताची आनी दोग जणय मेळून उक्कोळून ते काण बांयच भितर घालून सोडतात. धडोल म्हूण सावंड येता. मागीर कसं जाता तांणी सीदा येवन बागेल घालून न्हिदताची. चोर आनी लेखताची आमी आजी चोरी करची नाका आजी चोरी केल्यार ताका आमगेल वयरी अनुमान येता शिरकून पडची हें आसा आमकां ताकाची आजी नाका आमी भाय येवया म्हूण सांगून तांणी न्हुतं वताची.
तेनालीराम सकाळी येवन पळयतना ताका अंदाज जाता की हांनी कसं न्ही कर न्ही म्हूण सांगून घेवन तो कसं करता ते हाजे केळे तोटा भितर आशिल्ले तसले उद्दा वची तसले वाट पुरो समकोवन दवरता आनी वता वचून त्या दीस तागेलो आसतना काम आनी कोरून येता नित्याच्या वरी आसता रात्री जत्ता राती जत्तरी वपास तशी हात धुवच्या येता जेवण करून येवन हात धुतना बांयत निलकून पळयता आनी थंय तुकून बोमान सांगता बायलेक हे लक्ष्मी आयकू गो आमगेले पेटी हांगा आस कोणाक कळनी आमी पेटी हांगा गल्लले म्हूण सांगून वता त्या दिसू तशी जाता चोरांक अनुमान येता की नाका आजिवू नाका तान पळयला म्हूण सांगून घेवन तशी 3-4 दीस नंतर तांणी कसं करताची हगूर येवन पळयताची पळो न्हू कसं करतात पळयतना उद्दा बोर नासता बांयची भितर आतां कशी काडची हें पेटी काडका जाल्यार उद्दा खाली करका म्हूण सांगू न्हू ते 4 जणे एकला म्हाका शेकले म्हूण सांगून घेवन बांयन तुकून उद्दा तांडू न्हू तोटा हाक घालूसूर करताची उद्दा उड्डयली तशी ते तोटा हाक वत आसता सकाळी जातना तेनालीराम भायर येवन पळयता आनी उद्दा तांडीत आसा ती तो येवन सांगता कसं करता आसात रे कितलो उद्दा तांडून घालता ती झाड पोरं मोरून वतल मागीर चड उद्दा घाला राबा येताय म्हणटा तेदन तांकां भंय जाता अयो हो आयलो म्हूण सांगून घेवन तांणी कसं करता ती पळयता ती आनी धांवच्या वताची धांवच्या वचका जाल्यार तितले भितर थंय कोतवाल आनी तागेले सैनीक पुरा येवन आसताची तांणी तांकां धरून व्हरताची मागीर हे विशय श्री कृष्णदेवरायाकय कळटा तो तेनालीरामा आप्पोनू ताका सन्मान करता आनी इतलो बंगार वैडूर्यांनी दिवन पेटयता हे काणयेंत आमकां कसं कळटा म्हणल्यार खंयचे अपाय येवो कसं नाही येवो ते आमी उपायारी तपसून घेवचें साध्य आसा म्हूण सांगून घेवन धन्यवाद. Finpower Aircon Systems Private Limited, incorporated in 2015, is a proud and leading HVAC solution provider, manufacturing energy-efficient air conditioning equipment as well as kitchen ventilation systems for all kinds of commercial, residential as well as a multitude of other special application and bespoke projects. An ISO 9001:2015 certified company, we are committed to quality and excellence and is passionate about our customer focus and innovation. And to help us fulfill this, we have the strong backing of our competent engineering team. Being a top-notch provider of HVAC solutions to diverse and complex design challenges, we are a preferred and trusted choice in the industry. This is vouched by the many prestigious projects that we have backed and successfully completed. To also fulfill our commitment towards the environment, we make sure that the HVAC engineering solutions we provide assist in maximizing energy savings and reduce carbon footprints, and consequently result in operational savings for our customers. Headquartered in Mangalore, India, we are predominant in Middle East and India and have a global presence to serve and support our customers across the world. Finpower Aircon Systems Private Limited, plot number 12348, Baikampadi Industrial Area, Mangalore. Call 0824 240 7777. ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹಂಪನಕಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರು. ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0824 244 3501. नमस्कार. इथं आम्ही काणी ऐकत असायची. आज आम्ही तेनालीरामाला काणी ऐकूया. तेनालीरामा आणि कृष्णदेवराय म्हळ्यार गमत असता. एक पंता आसतानांतू कृष्णदेवरायू सभीक पूरा तेगेल मंत्री पूरा बैसून आसताची. ते बैशील ते जाणा आशिल मुणके कृष्णदेवरायाक एक आलोचना येता. तो कसं करता सक्कड मंत्रीक सभिकांक पूरा हें करून नेम दिता. म्हाका एक विशय कळटाना कसं म्हूण म्हणल्यार आमगेल हे राज्यांत
आमगेल हे गांवांतू कितलं कायळ आस म्हूण सांगून सकड मंत्रीक आलोचन जाता अय्यो आतां कायळ खंय तुकून हें करूं वच्चा मी म्हूण सांगून तो म्हणटा हांव 2 दीस तुमकां सगळ्यांक अवकाश दिता 2 दिसान तूं कोण सम लॅक करून येवन कितलं कायळ आसा म्हूण सांगता की तांकां व्हडलो भोवमान दिता म्हूण सांगून येवन सगळ्यांक भोवमान मेळटा नवे जायत म्हूण सांगून येवन सकडता दीस घरा वतरी हेर दीस सकाळी सूर करता ती 1 2 3 4 म्हूण सांगून लॅक घालूक कोणाल घरा वयर कितले बसला धांवचे वच्चे लॅक घालचे हेची जत्त आसता हें पुरा जावन 2 दीस जाता 3 दीस वापस आसतना येताची आसतना येईल ते दाणा रायो निमगिता सकड लॅक केल्ली तुवें कसं जाल्लें म्हूण सांगून एकलो उठोन म्हणटा हांव आमगेल घरा मळयेर वचून एद्रा घरच्याले माडार आशिल्ले लॅक घालता आशिल्लो लॅक घालून लागीं घरच्याल पळयत म्हणटना हांग आशिल्लो उबून वचून आन्येक यात्रेक म्हूण बसले म्हाका लॅक चुकले म्हूण सांगून तितले भितर आन्येक मंत्री उठयता तो सांगता हांव सकड कडेन लॅक घाल्ले राया आमगेल घरा वयरचेची लॅक घालूं विसरले तशी जावन म्हाका लॅक चुकले म्हणटा तितले भितर आन्येकलो तशीची एक सबूक दिवच्या सुरू करता ती रायाक कोप येता रायू म्हणटा अशी पुरा सांगल्यार जायना म्हाका सम सांगू का कोण सांगतात म्हूण म्हणटा तितले भितर तेनाली म्हणटा राया इतलो कायळ आसतना लॅक घालूं 2 दीस पावना रे राया म्हाका आनी 2 दीस जाय म्हणटा हां जायत वस म्हणटा जायत म्हूण हो वता हो कायळ लॅक घालूं वचना घरांत गम्मत न्हीद काडटा गम्मत करता चंद कोण जेवण कोण खाण कोण येवन आरामेर न्हीद आनी काण 2 दीस होवन येता आसतना येयली तेदाण राय निमगिता सांग कितले मेळ्ळे म्हूण सांगून तेदाण तेनाली म्हणटा राया हांव लॅक घालतना 84,888,888 कायळ आशिल्ले म्हणटा तितले निकर जावन तूं कशें सांगता रे म्हणटा जाय जाल्यार तूं पेटय तुगेले सैनीक पेटा न्हू लॅक घालूं सांग म्हणटा वस रे तितले निकर जावन तुगेले बद्दर राया तूं जाय जाल्यार पेटय हां जाल्यार एक विशय कसा म्हणल्यार खंय जेवो तांणी लॅक घालतना 1 की 2 कायळू ना म्हूण जाल्यार ते परगांवाक तांगेल कोणाकी संबंद ते वचून आसूं पुरो म्हूण लेखूका अकस्मात खंय जो 1-2-3 कायळू चड लॅक आयले म्हूण जाल्यार परगांवा तुकून आमगेल गांवा आयली ती म्हूण लेखूका जायत न्हू राया म्हणटा तेदण राया कळटा वगेल बुद्धिवंतीगे तितले सुलभेर कायळे लॅक घालूं जायना म्हूण गोत्त आसून तूं अशी सांगतास वे हे भोवमान तुकाची घे म्हूण सांगून घेवन दिता हे काणींत आमकां कसा कळटा म्हळ्यार आमगेल बुद्धोंत गायी आमी खंयचे वेळार खंय कितलो उपयोग सोका ते उपयोग सिला मात्र आमकां बरी जाता म्हूण सांगून घेवन FinPower Aircon Systems Private Limited, incorporated in 2015, is a proud and leading HVAC solution provider, manufacturing energy-efficient air conditioning equipment as well as kitchen ventilation systems for all kinds of commercial, residential as well as a multitude of other special application and bespoke projects. An ISO 9001:2015 certified company, we are committed to quality and excellence and is passionate about our customer focus and innovation. And to help us fulfill this, we have the strong backing of our competent engineering team. Being a top-notch provider of HVAC solutions to diverse and complex design challenges, we are a preferred and trusted choice in the industry. This is vouched by the many prestigious projects that we have backed and successfully completed. To also fulfill our commitment towards the environment, we make sure that the HVAC engineering solutions we provide assist in maximizing energy savings and reduce carbon footprints, and consequently result in operational savings for our customers. Headquartered in Mangalore, India, we are predominant in Middle East and India and have a global presence to serve and support our customers across the world.
Finpower Aircon Systems Private Limited, plot number 1234A, Baikampadi Industrial Area, Mangalore. Call 0824 240 7777. ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹಂಪನಕಟ್ಟ, ಮಂಗಳೂರು. ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0824 244 3501. नमस्कार. हे काणी कसं म्हणून म्हळ्यार आयचे एक माजराले म्हणले कुडले कसं असू पुरो म्हणून दिसतं नव्हे. आम्ही घरा पोसत तसल प्राणी ते एक पण कसं जाता एक गांव असता. ते गांवांत एकलो श्याम म्हणटाले एकलो अंगडी व्यापारी असता. तो अंगडींतू ताका जाय आशिल्लें तसल सामान हाड दवन घेवन व्यापार करता असता. जाल्यार एक पंता आशिल मुणके तागेल अंगडींतू विंदूर येवच्या सूर जाता. कितले विंदूर म्हणटा ती एक दोनी न्ही, मस्त विंदूर येता. विंदूर येवन हागेल अंगडी आशिल्लें सामान पुरो चेलापिल्ली कोण घालू सूर करता. हाका कसं करचत मिगेल व्यारू वायट जाता आसा, हळ्ळल सामान वायट जाता आसा, दुड्डू वायट जाता आसा. हे विंद्राकय दवरूं जायना. कसं करचें म्हूण आलोचन करतना श्यामाल एकलो फ्रेंड मेळटा, तागेलो एकलो स्नेहित मेळटा. तो म्हणटा, श्यामा इतलो सान विशय तुका कळ्ळी रे, विंद्राले वैरी कोण सांग म्हणटा. कोण म्हणटा. आनी कोण रे, आमगेल माज्जर. आमगेल घरा पळय एक मज्जर आसा. एक विंद्रा येवच्या सणा घरा भितरी, तुवें एक मज्जर पोसिना म्हणटा. तेदन ते कसं ताका वही म्हणून दिसता. जायत म्हूण सांगून घेवन तो कसं करता, एक मज्जर विकतलाला वता. वचून थंय आशिल मज्जरांतू सपूर आशिल्लें तसल मज्जर सोदून हाडता. सपूर आशिल्लें मज्जर कसं लाक म्हूण सांगून सपूर आशिल्लें मज्जर हाडले कुडले पोट्टा खावच्या आलोचनेरी आशिल विंदूर पुरा दवरू धांवता. तेची ಸ್ವಲ್ಪ थोरची चंद आशिल्ली मज्जर हाडल्यारी ताका अंगडी सोडू मन यान्नातील घरकड दवन पोसुका जाता म्हूण सांगून सपूर आशिल्ली मज्जर हाडता. हाण तो कसो करता, अंगडी भितर सोडता. रात्री बागील घालून घेवन वता. हे मज्जर कितलें बुदोंत म्हणल्यार पोट्टा खावका नवें. विंद्रान येवच्या पुरसत ना. हगूर जोरसे येवन विंद्रा दोन गबक्क दोन खावच्या सूर करता. तशी खावन 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 मस्त विंदूर उणी जाता. हे विंद्रांकय कळटा कोण की आमगेल हांकां मारतस म्हूण सांगून घेवन एक राती तांणी भायर वचन नातिले बिलाला भैसून येवन पळयताची कोण येतस म्हूण सांगून घेवन. तेदण कळटा, हो हाण एक मज्जर हाण पोसिला, ताची निमित्तीन अशी जत्तस, आमकां न्ही हांगा राबल्यार वांचू जायना म्हूण सांगून घेवन. हे विंदूर पुरो ओट्टू बैसून एक सभी करताची. सभी करून उल्लोन घेता ती. आतां न्ही कसं करचें, खंय वच्चें आमी म्हूण सांगून घेवन. तेदण एक विंदूर म्हणटा, आमी खंय वच्ची नाका, आमी हांगा आसया. दिसा एक 2 जण मात्र भायर वच्च्या, कसं जाय ते पुरो घेवन येवया म्हूण सांगून. तितले भितर आनी एक म्हणटा, 2 जण गेल्यार हांकां 2 जाणां काही खाल्ल्यार कसं करचें म्हूण. अशी तशी ते हें म्हूण पुरो उलयता ती. तितले भितर एक तांतूल एक ಸ್ವಲ್ಪ बुद्दंत आशिल्लें तसलें एक हें विंदूर उठोन सांगता की आमी अशी केल्यार मज्जराले गळ्याक एक गांठी बांदुया. त्यांनी हगूर येवचे निमित्तीन नवें आमकां कळना खंय तुकून येता कशी येता म्हूण सांगून तेची गांठ बांदून सोडल्यार गांठ बांदिल्ले गांठ ते येताना हलता, शब्द जाता, आमकां कळटा. तेदण आमी धांवन येत म्हूण सांगून घेवन हांकां खुशी जाता. वय तशी करया म्हूण सांगून घेवन गांठ घेवन येताची.
एक दीस राती एक 4 विंदूर मेळून हगूर ते गांठ बांदू का म्हूण सांगून गांठ घेवन येता ती. जाल्यार कसं करचें, तांणी हाडटना गांठ शब्द जाता नवे, ते हाडटन शब्द जाल्ले पेट्टा माज्जार उठोन बेसता. माज्जार उठयले कुडले गांठ थंयसर धांवन वतात विंदूर पुरा वताची. मागीर वापास हगूर येवन ते गांठ घेवन वता ती. अशी 3-4 राती जाता. मागीरचे एक दीस अशी तांणी वापास सभ्या पळयताची. आपण उलयतना गांठ हाडले, बंदूचा प्रयत्न केले जाल्यार जातना नवे, कसं करचें म्हूण सांगून तेदान तांतुलेक ಸ್ವಲ್ಪ प्राय जाल्लेलेक विंदूर म्हणटा, वयी तुमी प्रयत्न केल्ले, हाडले, पुरो जाल्ले जाल्यार करूं जायनातील काम करूं गेला अशी जावचे. ताजे खातीर आमी हांगा तुकून विंगड खंयचे जागे वचया, आमगेले प्राणपुणी वांता म्हूण सांगून घेवन म्हूण. तेदान हांकां कळटा वयी आमगेला जायनातील काम करूं गेला अशी जावचे म्हूण सांगून. हे काणी आमकां कसं दिसता म्हणल्यार आमगेले जिवनांतूय केलो घटना जाता तांतू आमकां कसं न्ही करूं जायना. आमगे लागीं मस्त बगेचे आलोचन आसता, तें करका, हें करका, अशी करका, तशी करका, सक्कड सम जाल्यार आमगेला तें करूं जाता की ना म्हणची तसल सुरवे आमी आलोचन करका, मागीर तें काम करूं मुखार सुका म्हणून. धन्यवाद. नमस्कार. हांव अंजना यूथ ऑफ JSP तुलान तुमकां पुराय जना स्वागत करतास. तुमकां गोतूच आशिल्ली तशीची आमगेले GPL उत्सव येता आसा फेब्रुवारी 14, 15, 16 हातूंत मस्त पुराय आमी प्लॅन केला. मात्र आज जी तुमकां वर्कशॉप्सा विशयी दिवच्याक आमी एपिसोड करता आसताची. वर्कशॉप म्हळ्यार एक डिफरंट लर्निंग स्किल्स फेब्रुवारी 14 फर्स्ट डे सूर्य दिवस तुलान आमी 3 घंटे तुलान स्टार्ट करता आसताची. सुरेख आमगेले मिसेस वीणा श्रीनिवासाला कावी कले एक पेंटिंग वर्कशॉप पुराय जना वेलकम. अबाउट 7th स्टँडर्ड तुलान एडल्ट्सान येवन पार्टिसिपेट करीत. तशीच वेंकी पालेमाराल्या आमगेले क्ले वर्कशॉप डिफरंट टायप ऑफ आमगेले आयडल्स जावं गुलगुलोज पॉट्स तागेला शिकयत. तशीच सांजे 7 घंटेक मिस्टर अनूपाले सिवील एग्जामिनेशन्स कशी आमी गायडन्स ताजे विशयी कशी आमी अप्रोच करीत. IAS ह्या पुरो एग्जामाक डिफिकल्ट म्हणटाची कशी हाऊ इट कॅन बी इजी म्हणून ताजे विशयी वर्कशॉप्स त्यावे कंडक्ट करूं आसाची. तशीच फेब्रुवारी 15 आमगेले मिसेस कोमल प्रभू तिगेल तुलान आमकां कुकिंग स्किल्स लर्निंग बेजीक आमी कशी एक कुक करता. मस्त जनाक यंगस्टर्सांक गोतनात भायर लायफ हेल्थ पुराय वायट जाता, सो तांणी जी सिंपल कशी कुकींग करीत इंडक्शनारी म्हणून शिकोवन दिवचार आसाची. तशीच मिसेस वातिका तिणें आमकां इंटरव्यूक वचूंक जाल्यार कशी कॉन्फिडंट जावन फेस करीत म्हणून ताजे विशयी दिता आसत. त्या एक वर्कशॉप काडटा आसती. मागीर आमगेले विनीता कामत म्हणून आसा तांणी बँगलोरा तुलान येता आसताची टच हील थेरपी म्हणून. म्हळ्यार कसले दूख येनी पुराय आसल्यार खाली टचा निमती तांणी कशी ते हील करीत म्हणून ताजे विशयी सांगूनय घेता आसताची. प्लस तुमकां एक थेरपी सेशनय कंडक्ट करता आसताची. फॉलोड बाय कॅन्डल मेकिंग. एक कॅन्डल मेकिंग कोणाकय आमकां गिफ्ट करता जाल्यार आमीची कशी कस्टमायज करून विंगड तरा डेकोरेटीव पीस करीत म्हणून त्या एक वर्कशॉप आसा. तशीच फोटोग्राफी सेशन आमकां मस्त पुराय जनाक सेल्फी काडचे, फोटोज काडचे, भोंवच्या वतना कशी ताजे विशयी आमी कॅमेराज जावं एंगल जावं कशी ते काडचे म्हणून दिता आसताची. ताजे विशयी डॉक्टर कृष्ण मोहन म्हणून. हे पुराय आमकां फेब्रुवारी 15 जावचे वर्कशॉप्स. आनी कडेक दिवस फेब्रुवारी 16 संडे म्हणीत सकाळीचे 7 घंटेक आमगेले एक इव्हेंट आमी ऑर्गनायज केला. हातूंत आमी सेल्फ डिफेन्स चलयांक खंय जी धैर्यान कशी वचीत आनी कोणी अटॅक जेव केल्यार आमी कशी आमकांची प्रोटेक्ट करूंक तशी एक करेज दिवची तेसल टायपाक एक वर्कशॉप करता आसताची. फॉलोड बाय आमगेले झुंबा आसा जुयसा तांगेले तुलान. सो आनी हेल्थ टॉक बाय मिसेस संजना आमी कसं टायपाक फूड घेवीत लायफस्टायल कशी फॉलो करचें म्हणून. सो ह्या तिनी आमी 7 घंटेक स्टार्ट करता आसताची. हाका तुमगेले पुराय जनाले पार्टिसिपेशन लुकींग फॉवर्ड टू इट. आनी ताजे नंतर करियर गायडन्स आसा 10th नंतर आमी कसं घेवीत म्हणून. सो मस्त कन्फ्युजनार आसताची. सो डॉक्टर अनंत
आनी काढता आसाची करियर गायडन्सा विशयी सो एक पटी मस्त पटी आमी पळयला आतां सायन्स घेवन मागीर आमी चेंज करची जॉब जवशी तशी सो ऑन दॅट गायडलायन्स हांनी दिवचार आसा कंडक्ट करतार आसाची वर्कशॉप तशीची सोशल मिडिया आतां कितली इम्पॉर्टंट म्हणून गोतसो पुराय जन सोशल मिडियान तसाची मात मस्त जना हाजे मस्त डाउट्स आसता सो दिव्यश्री म्हणून एकली चेल्ली कंडक्ट करता आसा सोशल मिडिया विशयी कोणाक पुराय सोशल मिडिया विशयी कसले गोतना तांणी ऑल वेलकम फॉर दिस वर्कशॉप फॉलोड बाय आमगेल्या बँक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होम इंडस्ट्री मस्त जनाक आमी बिजनेस करता सान स्केलांतू बट आमी कशी फायनान्शियल हेल्प घेवी तर गव्हर्मेंट तुलान जो दुसरे स्किम्स तुलान हाजे विशयी आमकां CASS नायक तांणी वर्कशॉप कंडक्ट करता आसाची तशीची शिकवणेन ती मस्त हुशार आसा मात फर्दर स्टडीजाक फायनान्शियल हेल्प जाय जाल्यार वेरियस स्कॉलरशीप हाजे विशयी दिताचे आमकां गायडलायन्स गुरुदत्त बंटवाळकार तांणी कडेक त्याच दिवस बँकिंगा विशयी मिसेस संध्या बालिगा हांनी कंडक्ट करता आसा हाजी गायडलायन्स ऑपॉर्च्युनिटीज कशी ह्या फिल्डांतू आमी मुखार वचीत आनी ट्रेनींग एग्जाम्स त्या पुराय विशयी दिता आसाची हांनी कंडक्ट करता आसा त्या दिवस सो ह्या पुराय आमकां फेब्रुवारी 16 सो 3 दिसांतू नमनमने आमगेल्या वर्कशॉप्स आसाची आमगेल्या एक एप्लिकेशन फॉर्म आसा जस्ट तुमी तुमगेलें नांव कॉन्टॅक्ट नंबर घाल न्हू तुमी सबमीट करीत ते फॉर्म ऑनलायन आसा जावं अशी तुमकां ऑनलायनाक डिफिकल्टी जाता जाल्यार तुमी फोन करून तुमगेलें नांव दिवीत लिमिटेड सीट्स आसा आमकां ह्या वर्कशॉप मस्त इफेक्टीव जावका ताचे खातीर आमी मस्त लिमिटेड सीट्स दवरला सो तुमी पुराय जन उगी उगीची तुमगेलें नांव दिवन तुमगेल्या सीट्स बूक करेंची नमस्कार